आमचे बाप सुभाष फळदेसाई, राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेठ कानवडे, आमदार बाब जोशुआ डिसूजा, स्टेट कमिशनर बाब गुरुप्रसाद पावसकर आणि या खास कार्यक्रमाक आमच्यामध्ये हजर रावली मिसेस दीपा मलिक पद्मश्री आणि पॅरा ऑलिम्पिक मेडलिस्ट, या संस्थेचे अध्यक्ष बाब सिद्धेश कोटकर आणि सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर केळकर हांगासर जमिल्ल्या समेस्त पुराय गोंय भरच्यान आस्था संस्थेक ज्यांच्यानी मदत केली आणि ज्यांच्यानी आस्था संस्थेक भरभरून कितें दिलें आणि आयच्या कार्यक्रमाकूय खास करून बीग फॅमिली प्रेझेंट रावता म्हणजे मोबायल वाहन खरें म्हणल्यार आयचें भाशण दीपा मलिक हांचें भाशण आयकल्या उपरांत आनी वेगळें कोणी भाशण करपाक जाय अशें म्हाका गरज दिसना. कारण ज्या पद्दतीचें भाशण तेंच्यांनी स्वता केलें आनी तेंच्यांनी आपल्या 5 मिनटाच्या भितर आपली स्टोरी ब्रीफ केली, ताच्या उपरांत ह्या संस्थेच्या बद्दल आणि कामाच्या बद्दल वेगळें कोणी काय सांगपाची गरज ना. तितूनच सगळ्यांक जें इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय तें इन्स्पिरेशन म्हाका दिसता सगळ्या जाणांक मेळ्ळां आसतलें. सही में आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आज ने आपकी 4-5 लाइन ने सबको सब कुछ दे दिया है. एवरीवन मुझे किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने क्या करना चाहिए. और मैं तो बोलता हूँ कि मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, आज के लिए आप चीफ गेस्ट हो. इट इज ट्रू क्योंकि इतने दिनों से इस संस्था के मैंने देखा है, जब मैं फाउंडेशन शुरू के लिए आया था तब से गुरु ने मुझे आज का कार्यक्रम में एक्चुअली मैंने गुरु को बोला था आप करके ले लो ना, मुझे ही क्यों बुला रहे हो आप बार बार. रियली इस वर्ड में बोला गुरु बोला मैंने आपको पता नहीं, इसलिए समझो मैं आऊंगा क्या नहीं आऊंगा, इसलिए खास करके उसने सिद्धेश और डॉक्टर चंद्रशेखर को मेरे घर पे भेज दिया. उसको डाउट था शायद मैं नहीं आऊंगा, और अदिल साहब तीनों मेरे घर पे आए और बोले मुझे कम से कम 2 घंटा तो आपने इस कार्यक्रम में देना ही चाहिए. एक्चुअली मैं इतना टाइम तो बिल्कुल ही नहीं देता था, लेकिन मैं सही में मुझे लगा मैंने इस संस्था के लिए कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ बोल रहे हैं. दैट इज माय पोस्ट which had given the sanction for this संस्था. मैंने खुद नहीं किया, मैं जिस पोस्ट पे हूँ और जिस पोस्ट पे मेरे सिग्नेचर से हो सका वही मैंने किया है और कुछ नहीं किया है बस. और लेकिन जिन जिन लोगों ने इस संस्था को इंडिविजुअली हेल्प किया, इंडिविजुअली मदद किया, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सही में इसके लिए, क्योंकि इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द 15 crores विच पहली बार जैसे एमपी ने कहा कि प्रोजेक्ट 12 crores पे कंप्लीट हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि जो खुद का घर भी कोई करने जाए तो इतने कम रेट में कहीं नहीं हो सकता है. लेकिन उनको सबको लगा कि ये हमारा घर है, हमने करना चाहिए, इसीलिए ये कंप्लीट हो सका. म्हाका दिसता आम्ही पळयता की सातत्यान म्हणजे म्हापशेकारांची आस्था तर गोंयकारांची आस्था जाल्ली आसा. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अशा पद्दतीचे हांगा जाले की अजूनही बी गोंयांत अशें हांव पळयता की मुद्दामून म्हणजे एक 8-10 दिसा पयलीं हांव रिवायज करतालो द बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन द कंट्रीज, त्यो खंयच्या स्टेटीच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें आसा. आमच्या स्टेटीत जे आम्ही पर्सन विथ डिजाबिलिटी खातीर काम करता तिथे खंयच्या स्टेटीत करिना हे प्राऊडली हांव सांगूंक शकता. आनी क्रेडीट गोज टू मिस्टर सुभाष फळदेसाई, गुरु पावसकर एंड एंटायर टीम फॉर द न्यू डिपार्टमेंट डायरेक्टर हंगर बसल्या आनी ताका पुराय टिमीक हांव म्हाका म्हणटलो ना, कित्याक देर विजन म्हणजे तांच्यांनी म्हाका फक्त प्रेजेंट केलें आमी कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय. हांवें तांकां वांगडाच सांगलें एका उतरान हय आमकां करपाक जाय. बट इट इज नॉट ओनली विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. हांव पळयता की आमी 3 डिपार्टमेंटांतल्यान काम करता. एक इज एड्युकेशन डिपार्टमेंट, दुसरें इज हेल्थ डिपार्टमेंट आणि तिसरें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. बट तशें पळोवंक वचत जाल्यार ह्या 3 डिपार्टमेंटाचें काम फुडें धुकलपा खातीर गुरू सातत्यान कितें ना कितें करून म्हाजे कडेन येत आसता. हेल्थातलें इंटरव्हेन्शन सेंटर सुरू करपा खातीर ऑलमोस्ट नॉर्थ आणि साऊथ तोच माझ्या फाटल्यान लागलो. म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून सगळी मदत करून आम्ही दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी म्हणजे अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर सुरू करपाक शकले. सो दॅट डायग्नोसीस बेगीन जावपाक जाय, ट्रिटमेंट बेगीन जावपाक जाय, भुरग्यांची रिकवरी त्या निमित्तान बेगीन जावपाक जाय. एड्युकेशनात तर आमी वन ऑफ द बेस्ट काम पुराय स्टेटीत करता म्हणपाक काय हरकत ना. द स्पेशल स्कूल आसतली
किंवा आम्ही रिसोर्स रूम असतो तो स्पेशल स्कुलात तर वेगवेगळ्या नॉर्मल स्कुलांनी आम्ही ऑलरेडी सुरवात केला. इन्क्लुझिव्हिटी खातीर आम्ही ताका टिचर्स दिवप किंवा इवन तो आम्ही BEd कोर्स सुरवात केलो. आम्ही BEd कोर्स इतक्याच खातीर सुरवात केलो आमकां स्पेशल टिचर्स हे हातूंतले गरज आशिल्ले. आमी BEd कोर्स सुरवात केलो आनी तातूंतल्यान आज जो इवन आमी सायन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन कोर्स सुरवात केलो. तरी आमचं इंटेन्शन आशिल्लें की स्पीच थेरपी सुरू करपाक जाय आमकां. ह्यो बाकीच्यो थेरपी सुद्दां हांचे जे सुरू करपाचें आमचें इंटेन्शन आसा तें सगळें हांगा सुरू करचें आनी निदान म्हणजे सेंटर ऑफ एक्सलन्स हांवें हांगासर प्रायवेटली काय आसना बट सुरू करपाक शकलें. पण हांव एक गजाल नक्कीच सांगता. हांवें ताका ऑलरेडी म्हटलां की हांव फाटल्या 4 वर्सां जालो वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे हांच्या कडेन डिस्कस करता आसतना आमकां तें पर्मनंट हॉस्टेल फॉर द PWD हाची काळाची गरज आसा आनी त्या खातीर आउट ऑफ द वे वचून सरकाराची जी मदत करपाक जाय ती पुराय गोंयांत 2 NGO करपाची म्हजी तयारी आसा. वन इन द नॉर्थ एंड वन इन द साउथ एंड वीथ अ फुल्ली ग्रँट 100% ग्रँट तांकां जो स्टाफ लागता ती ग्रँट ती सरकारा कडल्यान प्रोवायड जातली जेणे करून आमकां पर्मनंटली तांची काळजी घेवपाक जाय ह्या दृश्टीन आमी सुरवात करतले. हांव आयच्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे म्हाज्या पयलीं फक्त जितके तेंच्यांनी उलयले तितक्यांनी ह्या संस्थेच्या बद्दल भरभरून उलयले. ह्या संस्थेचे काम करपी सगळे पदाधिकारी आसा तांच्या बद्दल भरभरून उलयले आनी म्हाका दिसता वेगळें कांयच सांगपाची गरज ना. म्हणजे समोर म्हापसा आनी पुराय परिसरांतले म्हणजे सगळे जाण ह्या संस्थेक जेंच्यांनी मदत केल्या ते सगळे जाण हांगासर आसात आनी अशा पद्दतीचें सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी हाच्या खातीर हें सेंटर ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. इन फ्युचर म्हाका दिसता आमी पयलें नॅशनल पर्पल फेस्टिवल घडोवन हाडपी गोंय आसा. पयलें इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल घडोवन हाडपी गोंय आसा आनी ज्याची तोखणाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आपल्या भाशणांतल्यान म्हणजे एकदां मन की बातान तर केलीच केली बट नॅशनल लेवलाचेर भाशण दुसऱ्या स्टेटीक करता आसतना सुद्दां दे आर गिवींग द रेफरन्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल कशें उलोवन दाखयलें. आमकां मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टीस गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आयलो तेणे ऑलरेडी म्हणजे तेंच्यांनी सांगलें की हे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल किंवा पर्पल फेस्टिवल नॅशनल लेवलाचेर दर वर्सा जावपाची गरज आसा हें तेणी एक्सप्रेस केलें. आनी ज्यो 21 डिजाबिलिटीज आसा जे केन्ना आमी इमॅजिनूय करूंक नाशिल्ल्यो आनी तांच्या खातीर जी एक्सपर्टीज आसता ताचो केन्ना विचारूय करूंक नाशिल्लो. बट एक गजाल खरी आसा त्या डिजाबिलिटीचेर मात करपा खातीर जर कोणी खरें काम केलां आसत जाल्यार तो सेम डिजाबिलिटी पर्सन आमी न्ही. या थोडे जाण भ्रमान आसतले की आमी व्हडलें इनोव्हेशन IT आनी हितून आसा म्हणून बट त्या डिजाबिलिटीचें हांवें पळयलां कारण आय हॅव स्पेंड माय 3 hours प्रत्येक इंटरव्हेन्शन तेंच्यांनी जे तेजे टॅक्नॉलॉजी कितें वापरल्या कशें केल्या दे आर नॉट व्हेरी मच एक्सपर्ट बट दे आर नॉट इंजिनियर्स बट तांकां खबर आहा म्हाजी डिफिकल्टीज कितें. म्हाका हातांनी जेवपाक आयना जाल्यार म्हाज्या कडेन तो बटन दाबल्या उपरांत ते म्हज्या तोंडांत कशें पावतलें ही टॅक्नॉलॉजी तांकांच सुचूं शकता आनी तांच्यांनीच केल्या. त्या खातीर फुडल्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक तर फुल्ली गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो पूर्ण म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करतलेच बट सुभाष आनी गुरू खातीर पुराय तेंको आसतलो की तेच्यांनी तें आनीक बरें करचें जेणे करून आमी पळयतात की आनीकूय ही मॅसेज लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. आमी पळयताले की तेय दीस आशिल्ले गोंयांत की पर्सन विथ द डिजाबिलिटीच्या बद्दल कोणूच केन्नाच उलयनाशिल्लो. पर्सन विथ द डिजाबिलिटी हे कोण केन्ना एक्सप्रेसूय करूंक नाशिल्लो बट आज म्हणजे बाब सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर जाल्या उपरांत ओपनली म्हणजे हो सब्जेक्ट म्हणून उलोवपाक लागले ते लागले बट आमी त्या लोकांक 12 तालुक्यांतले पयर जाल्ले कॅम्प म्हणजे लास्ट कॅम्प पयर सांखळेंत जालो तालुक्यांनी कॅम्प घेवन तांकां आयडेंटिफाय करून एलॅम्कोच्या बरोबर तांकां लागपी सगळ्यो गजाली दिवपाचें डिसिजन सरकारान घेतलां. आमचें तर म्हणणें आसा की एक सुद्दां दिव्यांग मनीस जेका इक्विपमेंट नासतना उरपाक जायना ताज्या पर्यंत आमी पावचे हो ध्येय आनी उद्दिश्ट घेवन आमचें सरकार सातत्यान काम करता. म्हाका खबर आसा की ताज्या पर्यंत आमी यशस्वी जातले पावतले आनी नक्कीच की ह्या कामाक पर्सन विथ द डिजाबिलिटीच्या सरकारा कडल्यान नवे डिपार्टमेंट तेंय बी आसा की खंयच्याच स्टेट गव्हर्मेंटान आज पर्यंत पर्सन विथ द डिजाबिलिटी दुसरें डिपार्टमेंटूय सुरू करूंक ना. ओन्ली द गोवा स्टेट
सुवाळ्याक आमी सगळे जाण हांगासर आयले, आमी सगळ्या जाणांनी तेंको दिलो आनी अशाच पद्दतीचो मोग आमी आस्था संस्थेचेर सगळ्या जाणांनी दवरचो अशें म्हाका दिसता. आनी हांव परत एकदां म्हणजे आस्था संस्थेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी सरकारा कडल्यान तांकां जो जो सपोर्ट इन फ्युचर लागतलो तो सगळो सपोर्ट हो आमचे कडल्यान तांकां मेळटलो हांव इतकेंच सांगता आनी म्हाजे दोन तो सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा.